Hallelujah. Hallelujah. Just. Just. Hallelujah. 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 Brother Deepak Kumar, over to you. Praise the Lord, brother. Can you hear me? Praise the Lord. Yes, yes, we can. Yes, praise Okay. the Lord. We can. So today we are going to worship for Christ, Jesus. He is the God, one who comforts us. He is the God, one who stays with us forever and ever. He is the God, when we call Him, He answers us. The Word of God says in John, "Whoever comes to me, I will not cast out." Yes, today we are going to surrender ourselves completely into the hands of the Lord. Into the hands of the Lord. We surrender ourselves into the hands of the Lord. When we call upon the Lord, He is the Lord, one who answers our prayer. He is the God, one who answers our prayer. The Word of God says, "The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life." Yes, He is the strong God. He is the strong, mighty God who is with us. He is the great God. We are going to worship Him today. In Psalms chapter 41 verse 3 says, "The Lord will be His support on His bed of pain. By you will all His grief be turned into strength." Yes. Therefore, the God is the God who strengthens you in your bed. Hebrews chapter 12 verse 12 says, "Therefore, strengthen your tired arms and your weak knees." Yes. Today, as we are going to worship our Christ Jesus, we surrender ourselves completely into the hands of the Lord. Because He is the God, one who comforts us, one who stays with us. He is the life giver. He is our friend. As we are singing this hymn, in moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. As we are singing this hymn, let's sing in complete, wholeheartedly. Like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to you. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus.
In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to you. Song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to all together, everyone. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In a moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Everyone, everywhere. In a moment like this, sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to you. Singing I love you, Lord. Singing I love you, singing I love you, Lord. I love all together. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. I love you. Once again, singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. I love you. Mucha diva, mucha soga, tuzo ham, mokerta. Orang sangian. Puja Dewa, puja Surya, Tujuha Mokerta. Puja Surya, orang saja. Puja dunia, Tujuha Mokerta. Jivitascha sagla diza tuzo ha mokerta. Jivitascha sagla diza tuzo ha mokerta. Mokerta Muja Jesus, muja Sumya, Tuzuha
करता होड्यान सांगया मोज्या जेजू मोज्या सोम्या तुझो हांव करता जिवितच्या सगळा दिसा तुझो हांव करता जिवितच्या सगळा दिसा तुझो हांव करता Jesus to move. God's love is coming upon everyone right now. Jesus to move. तुमच्या वेळेवर देवाने तेच स्वीकार करा, स्वीकार करा. तुम्ही चिंतून असेल प्रो हे जुन्यांत म्हाका मोग करचे कोण आहे ना, कोण ना म्हणून तुम्ही चिंतून असेल प्रो. पण जेजू सांगता असा हांव आसा तुमचो मोग करचो, हांव आसा तुजो देव, हांव आसा तुजो राखणदार, तुका राखून व्हरतलो हांव आसा, तुजी जिणेंत सांबाळ व्हरतलो हांव आसा. कित्याक तूं कंत करिनाका. डोंट वरी, I am there. I am the Savior. I am the Lord who comforts you. वय आजचे दीस आमी समर्पण दिवया. तुम्ही चिंतून कसं पुरो म्हणजे जिणेंत म्हाका म्हजे फॅमिली म्हाका हांव कोणा वयर नुस्तें फेथ दवरला तांणी म्हाका हात सोडला म्हणून तुमी चिंतून असो पुरो. आतां देव सांगता आसा म्हजे हातांत हांव तुमकां धरला. आय एम होल्डिंग यू. जेजू सांगता आसा खंय कंत करिनाका, खंय कंत करिनाका, म्हजे हात तुमकां धरला. वय The Lord's hand is upon you. जेजूचो हात तुमच्या वयर आसा. तुम्ही कितलेय पटकन आसूं फुरो. No matter how big are your sins, but the Lord's hand is guiding you. The Lord's hand is holding you as He holded the Peter's hand. कशे तो पुत्र भावाचो हात धरलो गे तो when is dipping into the deep waters, when the Lord's hand, when the Jesus hand holds the Peter's hand, in the same way तशेंत तुमचे हात दवरना जेजू चलयत आसा. हे वेळार आमी दोनाय हात वयर उखलून जेजू म्हजी जिणे तुका अर्पण दिता. जेजू Lord, I surrender my life into the hands of the Master Lord. आमी सांगया, आमी सांगता आसतना ते एक बदला म्हण जेजू तुमचो हात दवरचो ते एक फील तुमी आता करतात. जेजूचो हात तुमचे धरता आसा, तुमकां दोन येत आसा. डोंट वरी. तुमचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसल्यार आसूंक पुरो, तुमचे हेल्थ मॅटर्स आसूंक पुरो, तुम्ही कितलेय पथकांत तुम्ही डिप जावंक पुरो, आता जेजूचो हात तुमचो धरतो आसा. जेजूचो हात तुमचे हात धरना उखळयत आसा, तुमकां उखळयत आसा. तुमचे तुम्ही कोण तुमचे the people who are told you that you are unfit for anything, तुम्ही कितेक तुम्ही उपयोग ना म्हणून कोण सांगलात की आज तुम्ही तुमचे जिणे जेजू हातान तुम्ही समर्पण दिलेर तुम्ही जेजू तुमकां इतले वयर उखळयता. तांणी पळोवन they will get surprised. तांकां सरप्रायज जावंक पुरो. वय तुमचे जिणे जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. जेजूच्या हातान समर्पण दिया. जेजूच्या हातान समर्पण दिया. तो जावन आसा जिवंत देव. फक्त जेजू जावन आसा तुमचो राखणदार. फक्त जेजू जावन आसा तुमकां सोलून व्हरचलो. फक्त देव जावन आसा तुमच्या कुटुंबाचो यजमान जावन आसा. Yes, surrender yourself. Surrender yourself. Seek first the kingdom of God. पयलो देवाचो राज्य आणि आशिल्ले सगळे देव तुका फावो करतलो. Seek first the kingdom of God and everything in the sense everything, whatever it may be, your health issues, your financial matters,
There may be problems in your family. Your family members have been scattered. Don't worry. Everything shall be added unto you. As now you are surrendering your life in the hands of the Lord. As you are taking a step to surrender yourself in the hands of the Lord, the God is going to add everything, whatever you lost in your life. It may be anything, no matter. Everything is going to add it in your life. Believe and you shall receive it. Rikadalaraba Shandaraba Ribalaraba Rilaraba Rikadalaraba Sharabala Rikadalaraba Ribalaraba Shandaraba Holaraba Rikadalaraba Ribalaraba Shandaraba Rikadalaraba. Lennon, the God loves you. The Lord is holding your hand. Lennon, the Lord is holding your hand and lifting you up. There is a prayer of a mother to his children. The God is answering it to it. The God is answering it to it. The God is blessing Vita abundantly. Give a praises to the Lord. This may be a silent prayer to the Jesus right now. As you are singing this hymn, sing with the wholehearted. Sing with the wholehearted. Mujha Deva, Mujha Jesu, Tusa wo karta. Let's sing together. Mujha Jesu, Mujha Sanya, Tuzo ha wo karta. Mujha Jesu, Mujha Sanya, Tuzo ha wo karta. जीवितस्या सगळा विजा तुझो मोकरता. वै जेजू जीवितस्या सगळा विजा तुझो मोकरता. करता मुझा जेजू मुझा सोन्या तुझो हा मोकरता. Singing God love you Lord, singing God love you Lord, singing God love you Lord, I love you. Let's sing it the wholehearted. Singing God love you Lord, singing God love you Lord, singing God love you Lord, I love you. When I'm moments like this, I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. And moments like this, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord. In a moments like this, I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. And moments like this, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord. Singing, singing, I love you Lord,
call upon the name Jesus, 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 sweet Jesus, Jesus, all together. Jesus, Jesus, sweet Jesus, Somia, 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 Hodan Sangya, Somia, 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 Hallelujah, 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 Gatiyagi, Hallelujah, louder, Hallelujah, Hodan Sangya, Hallelujah, Hallelujah, Rigalaraba, Shandaraba, Vigada Shara, Sharabarara, Shirarara, Sharabarara, Shandarara, Ribaba, Ularabara, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's worship our Christ God. Let's worship the Christ Jesus alone. Let's raise a voice and worship. God is, the Jesus is blessing Sylvia. Sylvia, God's call is upon you. The Jesus call is upon you. No matter wherever you are, no matter whoever you are, God's voice is on you. Sylvia, God's voice is on you. Come on, raise your voice and give the gifts of your voice to Jesus. Call upon the name of Jesus. Call the name of Jesus. Let every name shall bow to the Christ alone. There are many diseases in this world. There are many people who has different names in this world. There are many places which has different names in this world. There are many doctors having different names in this world. There are many diseases having different names. But there is one name which is above all this name. That is none other than Jesus alone. As we are calling upon the name of Jesus, the healing is taking place in your life right now. Receive the name of Jesus. I don't know you, wherever you are from, but my God knows you. But my God knows you by name. My God knows you, each and every cells of your body. He is the healer. He is the mighty Savior. Call upon the name of Jesus. As you call upon the name of Jesus, there will be a mighty miracle in your life right now. There will be a major transformation. I can clearly see that there is a major transformation in your life. The God's loving hand is upon you. The anointing of the Holy Spirit is upon you. The anointing of the Holy Spirit is upon each and every one. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God has healed you in many places of your body. The Lord wants you to testify it. Testify it in the name of Jesus.
God is blessing Rigo's family. Ribalaraba Shandaraba Rigalaraba Ribalaraba Sharabala Rigalaraba Shandaraba Ribalaraba. The God is putting 100 folds of measures on Anita. Ribalaraba. Receive it in the name of Jesus. The 100 folds of blessing is upon you, is showering upon you. Ribalaraba Sharabala Rigalaraba Shandaraba Rigalaraba. Today, this night is not as you think as a simple day, simple night. Ribalaraba. Today is a major anointing in your life. Receive it in the name of Jesus. As you surrender your life, there is a major transformation. There is a major transformation in your life. Apoya ulamara Jesus chana ulamara Jesus chana ulamara आता तुम्ही जेजू चना उला मरता असताना तुमची जीवनते एक नवे बदलावने रिगलरा तुम्ही सिंधियात आज कालेंगी हुके दशक मुन सिंधियात ना जेजू तुमचे जीवनते तुमचे जीवितांत एक कार्य आता कृत्य असा रिगलरा बा there is a major transformation in your life. Ribalaraba Shandaraba Rigalaraba Ribalaraba. Surrender your life, surrender your heart into the hands of the Lord. Ribalaraba Jigalaraba Shigaraba Sharabala Rigalaraba Shandaraba Ribalaraba Sharabala Rigalaraba Ribalaraba Sharabalaraba Ribalaraba. The Lord knows all year whatever sins you have done, whatever things you have done in your life, each and everything God knows. But even though His love, His mantle of love is falling upon you, receive it in the name of Jesus. The mantle of love is flowing upon you. Receive it in the name of Jesus. Thank you, Lord, for shedding your precious blood. Thank you for shedding your precious blood upon each and every one, Lord Jesus. Thank you, Lord, for sealing every one with your precious blood. All the deaths which belong to the evil, right now the God is cancelling it in the name of Jesus. All the diseases, all the evil diseases which are affecting you and your family, right now the Lord, in the name of Jesus, I order it, I command it in the name of Jesus. Let it shall be put underneath the feet of my Lord Jesus. That all your X-ray report, whatever you are, it may be your X-ray report. Right now, the God is cancelling it. The God is cancelling all the operations right now. There is one person who is sleeping on the bed. The God's call is upon you. No matter wherever you are, no matter wherever you are, the God walks to you right now. You may think no one is seeing me. Right now the God's feet is towards you. Come on, get up in the name of Jesus. I want you to get up in the name of Jesus and serve the word of God. The God's call is for you not to get up from the bed. The God's call is to you to serve the word of God. To serve the word of God. Come on, reach out to the ends of the world. The God's call is for you. God's call is for you. The God's feet is walking towards you. He's not calling you out of the bed. He's calling you to serve His word of God to the entire world. Come on, surrender your life into the hands of the Lord. No matter whatever your age may be, you may be younger, you may be elder, you may be in the middle age, but God's voice is for you alone. For the last time, let's all raise our hands and sing. Singing, I love you, Lord Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, oh Lord. I love you. I want everyone to unmute your mic. I want everyone to unmute your mic and give free praises to the Lord for 2 minutes. For 2 minutes. I want everyone to unmute your mic and give free praises to the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus chana ulamara. हर एक ले तुम जे अनम्यूट करा
आणि जेजूचं नाव उलं मारा, होडा ताळून उलं मारा. री बाला रबा शंदरबा जेजू 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 उलं मारा. जेजू 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 उलं मारा, होडा ताळून उलं मारा. जेजू 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 जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. री बाला रबा शंदरबा री गडला रबा. Ribalaraba, Sharabalarigadalaba, Shandaraba, Rigalaraba, Shandarabaribalaraba, Rigalaraba, Sharabalarigadalaba, Shandarabaribalaraba. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Call upon the name of Jesus, Jesus, Jesus. As you are calling the name of Jesus, the mandible of love, the healing is completely to you right now. For whatever you are praying, right now we are receiving it in the name of Jesus. Ribalaraba Shandaraba, Rigalaraba, Sharabala Ribalaraba, Sharabala Rigalaraba, Shandaraba Ribalaraba, Rigalaraba, Sharabala Ribalaraba. Hallelujah, 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 hallelujah. Ribalaraba, Sharabala Rigalaraba, Shandaraba Rigalaraba. Hallelujah, hallelujah. Come on, raise your voice, raise your voice, raise your voice. The Lord loves your voice. Jesus तुमचा ताळ ऐकत असा, Jesus तुमचा ताळ ऐकत असा. Rigalaraba, Shandaraba Ribalaraba, Rigalaraba, Sharabala Rigalaraba. तुमचे ताळ जेजूक मस्त मोगत असा. तुमचे ताळ ऐकून जेजूक मस्त खुशी होत असा. Rigalaraba, Shandaraba Ribalaraba. तुमचे ताळ देवा कारगांदिया, तुमचे ताळ ताऊन जेजू कारगांदिया. Rigalaraba, Shandaraba. Give the free gifts of your voice to Jesus. Ribalaraba, Rigalaraba. Your voice is the greatest gift to Jesus. Your thanksgiving is the greatest gift to Jesus. Come on, surrender your free praises to the Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ribalaraba, Shandaraba, Rigalaraba, Ribalaraba. Thank you, Lord, for calling the name of Arun. Rigalaraba, Shandaraba. Thank you, Lord, for calling the name of Brother Arun. Rigalaraba, Shandaraba, Ribalaraba. Thank you for anointing him. Thank you for using him. Ribalaraba, Sharabala, Ribalaraba, Shandaraba, Rigalaraba, Shilabala, Rigalaraba, Ribalaba, Sharabala, Rigalaraba, Shandaraba, Rigalaraba. Hallelujah, 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 hallelujah. All glory and honor belong to the Christ alone forever and ever. Amen. 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 To you. Praise the Lord. 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 Praise the Lord, brother. Praise the Lord. कसे आहात तुम्ही पुरा? बरी आसात. तुम्ही कसे Praise the आसात? Lord. हांव बरो आसा. देवाकार गांदिवया आनी एक अवकाश तुमकां पळोवल्या खातीर. Praise the Lord. आयकता गे हांवें उलोवचें? वय वय. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग चलो देव आमच्या मध्ये बळादिक तरान काम करतेच आसा. भाऊ दीपक मागण्या चलून मारतना ताणें दिल्ले संदेश आनी भाऊ परबेन हांगा पयलीं हांवें सांगिल्लें तुमी काल म्हाका पळय हिलींग म्हणल्या वेळार हांव चडताव करना म्हूण सांगिल्लें. पूण उपरांत हांवें भयणीक सांगलें फाल्यां मेसेजस काणगे प्रीच करतना देव कितें गुणांनी करता तें कळीत कर म्हणून. भयण बसून हांगा बसून फस्ट नांव तिणें बरयल्लें अनिता म्हणलें नांव. अनिता म्हणलें नांव तिणें बरयल्लें. इल्ल्या वेळा उपरांत बाबा दिपकान लॉर्ड इज कॉलिंग अनिता म्हणून ताणें अनाउन्स केलें. पळया देव अशें पवित्रात्मा आमचे मदें काम करतना सगळ्यांक एकच संदेश मेळटा. त्या देखून आमी देवाक मस्त आर्गां दिवया, ताजेव पेटोवन आर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज Praise द the लॉर्ड. Lord. मग जेन्ना आज आमी आयकुनचें उतार जावन आसा निर्गमन ग्रंथांतलें Exodus chapter 20 verse 24 B part. Second part, Exodus chapter 20 verse 24 B part.
बहीण वाचता ऐकाया. ज्या सुवातेर ज्या सुवातेर म्हजें नांव तुमी उगडास दवरूंक जाय म्हण म्हजें नांव तुमी उगडास दवरूंक जाय म्हण हांव खुशी व्हरतां, हांव खुशी व्हरतां. त्या सुवातेर हांव येतलों त्या सुवातेर हांव येतलों आनी तुमकां आशिर्वाद दितलों. आनी तुमकां आशिर्वाद दितलों. कितें म्हणटा देवाचें बसवणी ही जावन आसा. ज्या सुवातेर म्हजें नांव तुमी उचारूंक जाय म्हण हांवें खुशी वेल्या, ज्या सुवातेर म्हजें आराधन जाय म्हण हांवें खुशी वेल्या, ज्या सुवातेर म्हज्या नांवाक महिमा मान गौरव दिजे म्हणून हांवें खुशी वेल्या, त्या सुवातेर तुमी मेळून आराधन करता आसतना हांव त्या सुवातेक येतलों आनी तुमकां आशिर्वादीत करतलों. प्रेज द लॉर्ड. कितल्या Praise the परबायची बसवणी पळया. आमकां ही देवाची आमकां फोजावन आसची. ही देव म्हणटा ज्या सुवातेर तुमी सांगाता मेळून दोग वा तेग म्हज्या नांवान एकठांय जावन म्हज्या नांवाक महिमा मान गौरव दिवन म्हज्या नांवाचें आराधन करतना म्हज्या नांवाचें भजन तुमी करता आसतना त्या सुवातेर हांव येतलों आनी तुमकां आशिर्वादांनी भरतलों. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पळया मगच्यानो देवान येवचें म्हळ्यार कितें आमी कशें सारकें जाणा जावया. देखूनच विशेश जावन आज हो संदेश आमी सारकें समजून काण गेल्ल्या वेळार केवळ आमी देवाचें स्तुती गायता जेजूच्या नांवाची देवाच्या नांवाची स्तुती गायता. आमी बापा पुता पवित्र आत्म्याचे त्रिएक देवाचें आराधन करता. खंयचोय जागो आसूं दितो तुमचेंच कुटाम वैयक्तीक कुटाम आज तुमी हांगा मस्त जाणां मेळोन आसूंक पुरो या तुमी झुमार तुमच्या तुमच्या घरांनी मेळोन आसूंक पुरो. पळया अशें तुमी मेळिल्ल्या वेळार मेळोन जेजूचें नांव बाप देवाचें बापा पुता पवित्र आत्म्याचें त्रिएक देवाचें नांव तुमी आराधन करता आसतना होगळसितना स्तुती गायतना महिमा दिता आसतना देव आमचे मदें हजर आसता आनी आमकां त्या वेळार आशिर्वादां दिता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. पळया हें आमी सारकें समजून काण घेवंक आसा. देव आमचे मदें हजर जावचें म्हळ्यार कितें हें आमकां सारकें गोत्तोसिचें. पळया देव सर्गा संवसाराचो रचणार. ही सृश्टी सगळी ताची ताणें रचला. आकाश म्हजें सिंहासन आनी पृथ्वी म्हजे पांय दवरचे म्हूण हें म्हणटा की इझाया प्रवादी रिफात चॅप्टर 66 वर्स 1. देव म्हणटा ऐकाया उतरां ती आयझाया चॅप्टर 66 वर्स 1. सर्वेस्वर अशें म्हणटा, सर्वेस्वर अशें म्हणटा आकाश म्हजें सिंहासन, आकाश म्हजें सिंहासन, पृथ्वी म्हजें पांयासन, पृथ्वी म्हजें पांय आसन, म्हजें कसत म्हजें पसत कसलें घर बांदून. पळया भारत देव हांगा कितें सांगताच आसा ही सगळी सृश्टी हांव आवृत करता. सगळी सृश्टी हांव आवृत करता. ही आकाश जावं पृथ्वी जावं देवाक आटापंक साध्य ना. पण देव ही सगळी सृश्टी आतां आकाश म्हणटना आमकां आतां सायंटिस्ट सांगतात कितले की बिलियन्स ऑफ गॅलेक्सीज आसात म्हण. कितले की बिलियन्स ऑफ गॅलेक्सीज आमी कितें सोलार सिस्टम पळयता तेंचो आमच्यान आटापंक साध्य ना. तशें आसतना कितले की बिलियन्स ऑफ गॅलेक्सीज आनी सोलार सिस्टमाचे की कितले की मिलियन्स टायम व्हड आसच्यो गॅलेक्सीज आसात ते सर्व देव आटापंक कंप्लीट एंटायर युनिवर्स. तशें जाल्ल्यान देव सगळ्यांनी आसा. देव नातलो जागोच ना. पळया देव हांव तुमचे मदें आसा येता तुमकां आशिर्वाद दिता म्हणटना आमी अर्थ कितें सारकें जाणा जावंक आसा. देव येता म्हणटना तो खंय तावंगी आतां चिंतया हांव कारवार आसा तुमी कुवेत आसात. कारवार तावन हांव कुवेत येता म्हणटना हांव कारवार सोडून कुवेत येयच. पण देव येता म्हणटना तशें न्हय. देव येता म्हणटना तशें न्हय. तो सगळ्यांनी आसा. पळया सुरवेर उत्पत्ती ग्रंथांत केदळा बाबेलाचें बुरूज बांदताले. बाबेलाचें बुरूज बांदतना कितें जालें देव आमी वचून पळया म्हणटा. आमी वचून
पळया म्हणटा 11व्या अध्यायांत बुक ऑफ जेनेसिस आमी 11व्या अध्यायांत 5वें वचन 7वें वचन वाचल्यार आमकां कळटा देव कितें म्हणटा. तेन्ना सर्वेस्पर तेन्ना सर्वेस्वर मनशा पुतांनी बांदिल्लें शहर मनशा पुतांनी बांदिल्लें शहर आनी बुरूज पळोवचे खातीर आनी बुरूज पळोवच्या खातीर सकला देवलो. सकला देवलो. ताणें म्हणलें ताणें म्हळें आपले आतां एक लोक जाले लोक जाल्यात आनी तांकां आसा एकच भास. एकच भास आसा. तांच्या फुडल्या करण्यांचो हो एक आरंभ मात्र. 7वें वचन या आमी सकला देव या आमी सकला मारच त्रिएक देवूच हांगा उलयताच आसा म्हणल्यार बाप पूत पवित्रात्मो कशें सृश्टी हें मनशाक रचतना आतां आमी मनशाक रचया म्हळें देवान तशेंच हांगा येया आमी सकला देवया म्हणटा आसतना देव सकला देविना. तो सगळ्यांनी आसा सगळ्यांनी आसा. तशें जाल्ल्यान सेपरेट जावन तो येना पूण ताची पदवी ताची सकत ताची महिमा ताची प्रसन्नता ताचें प्रेजेंस आमकां अनुभव करूंक फाव जाता. जावंक पुरो ताचें प्रेजेंस आशिर्वादाच्या रुपाचें जावंक पुरो Praise the Lord. Praise the Lord. बहुशा तुमचो माईक ऑन आसलो कितें डिस्टर्बन्स जालें. Praise the Lord. Praise the Lord. वही हांव कितें सांगतालो तुमचें म्यूट करा ओडना तुमी रिप्लाय करचें आयकना जाल्यार ओडना. हांव कितें सांगतालो देव येता म्हणटा आसतना हांव येवन तुमचे मोदें आसतलो म्हणटना देव कशें आमी ह्या मनशा सैमांत आसूं म्हाका एक बॉडी आसा तशें देव येना. देव आत्मो जावन आसा. ताचें महिमा ताचें प्रत्यक्षता ताचें प्रेजेंस ताचें पावर ताची पदवी ताची सकत आमकां ताची कृपा ताची गूण करची सकत हें पुरां आमकां फाव जाता. हें पुरां आमकां फाव जाता. कशें देवान म्हळें आतां आमी वचया मनशांनी कितें तें बुरूज बांदला पळया आनी देवाचो क्रोध थंय आयलो. पळया देव हाजर जातना आशिर्वादाय दिवंक पुरो ह्या तसो क्रोधी आमी अनुभव करूंक पळोवंक पुरो. पळय हांगा बाबेल दोंगरा कडेन बाबेल बुरुजा कडेन कितें जालें देवान तांचे भास घुसपटायली एकामेकाक कितें उलयतले तें आयकूंक तांकां समजूंक ना सगळ्या संवसारार तें विस्तारलें. अशें देव येता म्हळ्यार ताची पदवी ताची महिमा आमी अनुभव करूंक फावो जाता. मोगाच्यान अशें देव एक कुशीन तावन आनी कुशीन येना पूण तो सर्वांतर्यामी सगळ्या संवसारार तो आसा. ताची महिमा तो दाखोवंक शकता ताची पदवी दाखोवंक शकता ताचो क्रोधी दाखोवंक शकता. पळया आमी जाणा जावंक आसा ताचो क्रोधी तो आमचेर दाखोवंक शकता. त्या देखून आमी देव आमचे मदें खंय आमी देवाचें आराधन करता आसतना देवाच्या नांवाक आत्तां तुमी प्रेज एंड वर्शीप करतना जेजूच्या नांवाक महिमा दितच आसल्यार जेजू 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 म्हणलें नांव उलो मारा म्हणटालो बाब आनी तशें उलो मारता आसतना जेजूची प्रेजेंस आमकां फाव जाता. सबार जाणांक गुणकेचें संदेश फाव जालो. पळय आमी खंय जाल्यार आसूं दी आमच्याच घरांत केवल घोव आनी बायल सांगाता मेळून आमी देवाचें जेजूच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती गितां गायतना ताका आराधनाचीं गितां गायतना ताका वगळसितना हर्शितना ताणें केल्ल्या उपकारांक ताचो उपकार बावडून आर्गां स्तुती ताका दित आसतना भोव मोगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या घरांत जेजूचें प्रेजेंस फाव जाता. हांव तुमचे मदें येतलो ज्या जाग्यार म्हज्या नांवाक तुमी उलो मारता आसतना ज्या जाग्यार तुमी म्हज्या नांवाक महिमा दिता आसतना ज्या जाग्यार तुमी सांगाता मेळून म्हज्या नांवाक आराधन करता आसतना म्हजें आराधन तुमी करता आसतना हांव तुमचे मदें येतलो आनी तुमकां आशिर्वाद दितलो. पळया मुगाचें न्हू हें आमी सारकें जाणा जाल्यार आनी एक क्रिस्ती पिठान
पळय आमी सारके हे जाणा जाल्यार हिलिंग्स तुमकां जातात, आशिर्वादां तुमकां मेळटात, तुमकां वय कितें पुरा तुमी आशोंक शकतात. तो आमच्यान आटापंक साध्य ना मनशांनी. तसली आश्चर्य अद्भुतां विचित्र आमच्या मदें घडटली. कित्याक देवूच म्हणटा एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 20 वचनांत भगवान पावल आमकां कितें सांगता ऐकया. आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागतां ताचे प्रास आनी आमी मागतां ताचे प्रास चिंतां ताचे प्रास चिंतां ताचे प्रास चड मापान कित्याक चड मापान चड वस्तू करूंक शकतेल्या चड देवाक वस्तू करूंक शकतेल्या देवाक पवित्र सभेन पवित्र सभेन आनी जेजू क्रिस्ता थंय आनी जेजू क्रिस्ता थंय महिमा जावं महिमा जावं. पळय हांगा उतार कितें सांगता, आमी मागच्या प्रास आमी मागूंक येतो कितल्याक बगे आमी मागूंक शकना, आमकां मागूंक समजना, कितें जाय म्हण उचारूंक सयत समजना. ह्या आमी मागिल्ल्या प्रच कितले चड मापान देव आमकां दिता. ह्या उतरांचो अर्थ तें जावन आसा. त्या देखूनच मोगाचे न्हू केदाळा आमी दोग वा तेग जेजूच्या नांवान एका घरांत एका कुटुंबांत घोव आनी बायल भुरगीं मेळटा आनी जेजूच्या नांवाक बापा पुता पवित्रात्म्याक त्रिएक देवाक आमच्या जिवंत देवाक आमच्या पवित्र देवाक आमी महिमा दिता, आमी आराधन करता. त्या वेळा वर्त्या मापान आमकां देवाची हाजरती प्रेझेन्स अनुभव करूंक फाव जाता, अनुभव करूंक फाव जाता. आनी थंय आमकां आशिर्वादां वयर आशिर्वादां आमी आटापंक शकना तसलीं आशिर्वादां आमकां मेळटात मोगाच्या बाबतींत. हिलिंग जाय, डेलिव्हरन्स जाय, फायनान्शियल ब्लेसिंग्स जाय, डेलिव्हरन्स फ्रॉम एडिक्शनांत डेलिव्हरन्स जाय, पिडेतावन गुण जावंक जाय, माट मात्र गडीपण खेळून आमच्या विरुद्ध कोणी कितें केलां त्या सर्वतावन सुटका जाय, संपूर्ण तरान आशिर्वादीत आमी जायचे आनी आमचे मार्फत हेरांक आशिर्वाद मेळोंक जाय. कितें जाय आमकां आमच्यान आटापंक सयत साध्य ना त्या मापान आमचो देव आमकां आशिर्वादांनी भरता. त्या देखून मोगाचे न्हू आमी सारकें जाणा जावया पोरण्या सोल्ल्यांत. आतां पोरनो सोल्लो आनी नव्या सोल्ल्यांत कशें कितें समजून काडयात कशें. पळया पोरण्या सोल्ल्यांत देवान ती वेदी रचूंक 20 24 तें उतार आमी आयकल्यार ज्या जाग्यार म्हज्या मानाक तुमी एक वेदी निर्माण करूंक हांवें फरमायलां. आल्तार थंय करूंक आहलें, थंय आर्काची पेट आहली, अशें थंय संकेत आहले, टबरनेकल आहलें, हें पुरो आहलें. थंय लोकांनी इस्रायल पर्जन आराधन करचें आहलें. आतां हांगा कितें जालें पोरण्या सोल्ल्यांत देव बहिरंग दृश्टीन थोड्या मापान आपलें प्रेझेन्स लोकांक फावो करतालो. पळया इस्रायल प्रजा इजिप्टांतावन बसयल्ल्या देशाक येता आसतना देव तांचे सांगता विशेवाचे मोड जावन उजवाडाचो खांबो जावन देव तांचे सवय आसलो. देव अनेक फावटी म्हणटा हांव त्या तांबाच्या दारा कडेन हांव येतलो आनी तांबाच्या दारा कडेन येवन थंय हांव हजर जातलो आनी हांव तुमकां आशिर्वादां दितलो म्हणटा. तांबाचे देव ताचे प्रेझेन्स कशें कळटालें पळया. पयल्या सुवातेर आमकां आयकूंक मेळटा सलोमन राय तें देवाळ बांदता, इस्रायलाचें देवाळ टेंपल बांदता, तें समर्पीत करतना देवाची हाजरती थंय अनुभव करूंक मेळटा. सोबीत कुपाच्या रुपान कूप तांचे मदें येवन देंवता. 1 Kings chapter 8 verse 10 and 11 वाच. 1 Kings chapter 8 verse 10 and 11. याजक परम पवित्र स्थानांतावन भायर सरतच परम पवित्र स्थानांतावन भायर सरतच सर्वेश्वराच्या मंदिरांत खूप सर्वेश्वराच्या मंदिरांत भरलें वाच. लागून
याजकांक थंय रावून सेवा करूंक जालें ना, कित्याक सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सर्वेस्पराचो प्रताप भरून आसलो तेन्ना सर्वेस्परा सलमोन म्हणलें पुरो कितें जालें? सॉलोमन रायान तें टेंपल समर्पित करता आसतना थंय त्या मंदिरांत सगळ्या मंदिरांत परतून वाच, सगळ्या मंदिरांत कितें आयलें? देवाचे सर्वेस्वराचे खूप आयलें. पळय थंय देखचें तसं मंदिरांत भरलें, सर्वेस्वराच्या मंदिरांत फुल्ल सगळ्यांनी भरलें, सोबीत सुंदर महिमा भरीत खूप तें. मागीर खूपाक लागून याजकांक थंय खूपाक लागून याजकांक सयत थंय देव मंदिरांत रावूंक जावना. करूंक जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळय अशें थंय आमकां पयले फावटी आयकूंक मेळटा. तितलें मात्र न्हय. पळया लेवी शास्त्रांत चॅप्टर 9 वर्स 23-24 वाच. लेवी शास्त्र मोइजे आनी आरोन जमाते तंबांत भितर सरले. जमाते तंबांत भितर सरले. उपरांत ते सांगाता भायर आयले. आनी तांणी लोकांक आशीर्वाद दिलो. आनी सर्वेस्पराची महिमा सगळ्या लोकांक प्रत्यक्ष जाली. मागीर सर्वेस्परा मुखार तावन ऐकया, सारकें ऐकया. सर्वेस्परा मुखार तावन उजो भायर आयलो. आनी त्या उज्यान वेदी वयर दवरलेली होम बली चरब लासली. आनी चरब लासली. लोकांनी हें पळोवन उल्हासान बोब मारली. आनी सगळीं धरणीर सरपडली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळय मोगाचेनो, देवाची हाजरात हांगा होम बली देवान आनी मैजनांनी अर्पण केल्ली. ती देवान स्वीकार करचे रीत कशें? तो उजो सर्गीत हांवन देंवन आयलो. देवा मुखलो उजो देंवन येवन ते संपूर्ण भस्मेले. आमी मस्त गडितां आसात. गिद्यानान दितना देवदूत ताची बेतकाटी लायता, उजो हें जावन स्वीकार करता. अशें सबार गडितां आसात. तशेंच पळया आमकां आनीक भोव सोबीत सुंदर गणीत आमी जाणा जावंक फर्स्ट किंग्स चॅप्टर 18 वर्स 38 and 39. पहिल्या रायांचें पत्र 18वो अध्याय. एक मिनिट. 18वो अध्याय 3 आनी 8 आनी 9 वचन वाचच्या पयलें हें गणीत तुमकां तितकें सांगता. पळया हांगा आहाब राय कठीण खोटो राय, तो दुष्ट राय म्हणून वेत. ताणें त्या 450 ताचे बायल जेजेबेल ते राणी 450 प्रवाद्यांक बाल प्रवाद्यांक हाडून ताणें खोटे मुर्तींची बोंब्यांचे पुरा आराधन करताले. आनी 3.5 वर्सां पावस येनातल्या बरी एलिया प्रवादी फरमायतना त्या प्रकार पावस येना. उपरांत पावस येवंक पयले अपराधी सांगता. आनी उपरांत एलिया प्रवादी कितें करता? आहाबराक सांगता इस्रायल प्रजे कापयता आनी त्या 450 प्रवाद्यांक बाल प्रवाद्यांक हाडा म्हणटा. आनी एलिया प्रवादी चॅलेंज करता. कितें म्हण चॅलेंज करता? 2 पाडे हाडा. एक पाड्याक तुमी आल्तार तयार करा आनी त्या पाड्याक दवरा, ताका कातरा, पूण उजो लावच्या बरी ना. उपरांत आमी तशेंच करता. पाडो कातरता, आल्तार करता, पुरा कातरता, पूण उजो लायना. तुमी तुमच्या देवाक बाल देवाक आराधन करन बोब मारा, कितेंय करा. उजो कोण धाडन ती बली अर्पण स्वीकार करता, तो मात्र देव. ते ओप्पातात. 450 जाण ओप्पातात. आनी एलिया प्रवादी इस्रायल प्रजेक लागीं आपयता आनी पळया म्हणटा. सकाळीं तावन दनपार म्हण तुमी 450 जाण आसात, तुमी पयलें बली अर्पण करा. ते तांची वेदी करतात, बैल दवरतात, कातरतात आनी बोब मारूंक सुरू करतात. जायना. उपरांत ते तांच्या रिवाजी प्रकार तांकांच कातरून आनी काण घेतात. कांय जायना.
हो तमाशे करता आपय आणखी ओडल्यान आपया बहुशा तुमचो बाल देव काही भोंवड्याक गेला आसतलो या आपणाक रिलीव करूंक वचून आसतलो अशें पुराय तमाशे करता आनी 3 वरां दनपारांचे आराधनाचो वेळ आयिल्ल्या वेळार बाल एलिया प्रवादी सगळ्या इस्रायल प्रजेक आपयता कितले मनशार तुमी दोग देवांची सेवा करतात तुम्ही एकच इस्रायलाचो देवाची जिवंत देवाची सेवा करा ना बाल देवाची सेवा करा दोनूय हे करनाका येया खंयचो देव स्वीकार करा आनी आपयता आपण कितें करता 12 कुळयांक 12 फातर धरून एक वेदी बांदता आनी सांगता थंय हें दवरता लांकुड्यांनी दवरता बैल दवरता उपरांत व्हडली खणी खणटा त्या आल्तारी भोंवतणी व्हडली खणी खणटा खणी खणून इस्रायल प्रजेक सांगता आतां उदक हाडा उदक हाडया बलीचेर वता ते वतात 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 सगळी खणी फुल्ल जाता म्हणसर वतूंक लायता एक पटी न्हय 2 पटी न्हय 3 पटी 4 पटी ती खणी खणली ती फुल्ल जाता म्हणसर उदक घालूंक लायता आनी ते लांकूड पुरा भिजला बैल पुरा भिजला आनी एलिया प्रवादी त्या वेळार मुखार सरता आनी आपल्या देवाक उलो मारता तूं नीज देव जिवंत देव अब्राहमाचो इजाकाचो देव ये आमचे बली अर्पण स्वीकार कर आमकां दाखय कळीत कर तुजे बगार दुसरो देव ना म्हणून कळीत कर आनी तेदा हें आयकया आतां तेदना सर्वेस्पराचो उजो पडलो सर्वेश्वराचो उजो पडलो ह्या उज्यान कोंबली लांकडा लांकडा फातर आनी धूळ लासली फातर आनी धूळ लासली आनी तशेंच खणींतलें उदक सुकयलें पळया उजो उदक कितें करता उजो पालवयता तेदळा म्हणी उज्यान उदकच ग्रासिल्लें पळयलां गे तुमी आयकलां गे हांगा असो आयकया पळया मोगाचेनो आमचो देव केदो वर्तो देव तो आपणान बसयल्ल्या प्रकार करता पळया ते फातर सयत हें जालें भस्म जालें धूळ भस्म जाली ते खणयेंत उदक घाल्लें उदक भरुल्लें तें उदक ना जालें उजो तसो पेटलो मोगाचो न्हू हें प्रेजन्स देवाचें प्रेजन्स हें दाखयता त्या वेळा इस्रायल प्रजा हांव सर्वेस्परूच देव आनी ह्या देवाक मात्र आमी आराधन करतो म्हणून परतून फाटी येतात परतून देवा थंय फाटी येतात आज आमकां हें गरज आसा आज असलें आराधन करचें गरज आसा सतान आनी आत्म्यान आराधन करचें आराधक देवाक जाय म्हज्या नांवाक तुमी सांगाता मेळून आराधन करता आसतना हांव तुमचे मदें येतलो आनी तुमकां आशिर्वादान दितलो म्हणलो देव आमचो ही आपणाची प्रसन्नता आपणाचें प्रेजन्स परण्या सोल्ल्यांत दाखयतालो दिश्टीक पडा सारकें करतालो पण आतां नव्या सोल्ल्यांत आमी नव्या सोल्ल्यांत असो मोगाचो न्हू आमी सारकें जाणा जावया नव्या सोल्ल्यांत देव आमचे मदें हाजर आसता पूण त्या खुणा मारिफात न्हय कितें परण्या सोल्ल्यांत खुणां कितें आमकां पळोवंक मेळटालीं तशें न्हय आतां देव आत्मो जावन आसता आमचे मदें आत्मीक रितीन तो हाजर आसता आत्मो जावन हाजर आसता देखून जेजून म्हणा खंय दोग वा तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यात तुमचे मदें गाता हांव खरोच हाजर आसता म्हणा कशें आत्म्या रुपान आत्मी आपल्या पवित्रत्म्याद्वारे संवसार सराचर हांव तुमच्या समय आसा म्हणल्यार उडास दवरा आत्मो आतां देव जेजू फिजिकली आमकां आपलो रक्त मासाच्या वंदवणेंत ह्या मनशा रुपांत तो आयिल्लो तसो आतां ना आमकां सगळ्यांक फोज जाय तशें म्हणे आसलो तर खंय एक कुशीन मात्र जेजू असतो देवाची मांडावळ विचित्र सगळ्या संवसाराच्या लोकांक खंय पुरा देवाचें आराधन करतात आतां चिंत्या हांगा आमी तुमी मेळून आराधन करतात असो हांगा ताची हजर ते आमकां फावो जाता तशेंच फावो जाल्या
तशेंच मोगाच्यान अमेरिका आसूंक पुरो, कॅनडा आसूंक पुरो आनी खंय खंय पुरो आमीच आराधना जाता तो जाता त्या जाग्यांनी देवाचे उतार देव सारकें परगट जाता आसतना, देवाच्या उतराक सारकी महिमा मेळटा आसतना, जशें देवाचें उतार आसा तशें सारकें योग्य रितीन तें परगट जाता आसतना जेजूच्या नांवाक मोगान, संतोषान, उल्हासान सगळे आमच्या काळजान, सगळे आमच्या मनान, सगळे आमच्या आत्म्यान, सगळे आमच्या शक्तीन त्या बापा पुता पवित्रात्म्याच्या नांवाक त्रिएक देवाक आमी आराधन करता आसतना ताची प्रेझेन्स आमकां फोव जाता मोगाच्यान. आज आमकां जर आमी विचारूंक जाय, जर तर म्हाका तें प्रेझेन्स फोव जातेच ना जाल्यार देव फटी उलयता ना, देव फेदींच फटी उलयना. देव कितें आसा तें सारकें सांगता, सांगलां कितें तें बसयल्लें तो पाळटा. त्या देखून मोगाच्यान जें कितें देवान बसयलां तें पाळटा. तशें आसतना चूक आमची आमी वळखून काडुंका जावं आमी आमच्या इगर्जेनी देवाचें आराधन करतना न्हय केवळ कॅरिझमॅटीक मागणें मोगाच्यान आमकां चूक समजणी आसा, आमी चुकींत आसा, कॅरिझमॅटीक मागण्यान मात्र न्हय. तशेंच आमी जर तर तुज्या घरांत, म्हज्याच घरांत जर तर हांव कशें कॅरिझमॅटीक मागणें करतना तुमी इतले जाणां मेळून आराधन करतात त्या देवाची प्रत्यक्षता हजरती तुमकां अनुभव करूंक फोव जाता जाल्यार तूं आनी तुजो घोव, तूं आनी तुजी बायल, तूं आनी बायल घोव भुरगीं मेळून तशेंच आराधन घरांत करतना तुमकां फोव जाता, खंडीत फोव जाता. तसलेंच ताज्या पांगडटा तुमी मागिल्लें मेळटा. आमी इगर्जीनी सदां न्हीत सदां मेळटा आसतना ह्या पावार्थान, ह्या भक्तीन, असल्या सतान आनी आत्म्यान आराधन करच्या मनोभावान जर तर आमी आराधन करता हर एका मिसां ताज्या पांगडटा. म्हाका म्हाका म्हज्या जिवितांत हांवें एक्सपिरियन्स करनासचें हर एका मिसा वेळार, कन्सक्रेशना वेळार व्हड व्हड हाज्या पांगडटात. म्हजेच ह्या बायलेक गाल ब्लॅडर स्टोन जाल्लो, ऑपरेशन फिक्स जाल्लें, मागूंक सुरू केलें. मिसाच्या बलिदानांत मागता आसतना मंगळार त्या दीस शुक्रारा तिका हें ऑपरेशन फिक्स जालां. मंगळार आमी मागताले, कॅरिझमॅटीक मागण्या चलून हाडटाले त्या मिसा वेळार मागतालो. त्या दीस मंगळारा भयण म्हाका सांगता कॉन्सक्रेशनाच्या वेळार असो एक हात तिच्या पोटार दवरलेलो अनुभव जालो. तो हात दांबून 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 अशें सकयल गेलो. उपरांत तिची दूख ती बंद जाली. शुक्रारा हाचे अपॉइंटेड डे दीस अपॉइंटमेंटा प्रकार गेली. परत्यान ऑपरेशन करच्या पयलें परत्यान स्कॅन केलें आनी डॉक्टर सांगता तुका ऑपरेशनाची गरज ना, तुजो गॉल ब्लॅडर स्टोन ना. पयल्याच्या रिपोर्टान स्टोन आसा, दूख आशिल्ली, ऑपरेशन फिक्स जाल्लें. एवकॅरिस्ताच्या बलिदानांत वर्ती हाज्यापा पळयलें हांवें, वर्ती हाज्यापा. तो भावार्थ आमकां आसुचे, भावार्थ आमकां आसुचे तितलेंच. आमच्या घरांत बसून आमी मागता आसतना तुमकां मोगाच्या न्हू सांगता, आमी दोगी बसतान एक टायम फिक्स केल्लो, एक टायम फिक्स केल्लो आनी त्या टायमार अकस्मात चड उणें जाल्यार भयणीक दर्शन तुमकां कितें गूण जालां तें बरोवन काणये तेचो तिका तें दर्शनाचें भाग आसा. आमच्या ह्याच आल्तारी मुखार हांगा पालतल्यान तुमकां आल्तार दिसता. ह्या आल्तारीच्या वयर एक कूप आतां कितें आमी कूप म्हणून आयकलें, तें खुबशें आसचें तिका दर्शन मेळटालें. देव आमी दोगूच घरांत, म्हजें भुरगें बँगलोर आसा, आमी हांगा मागण्याक बसतना देवाचें खूब हांगा आमकां अनुभव करूंक मेळटा. तो देव विश्वास खंय दोग वा तेग तुमी म्हज्या नांवान एकठांय जावन म्हज्या नांवाक फोव ते मान गौरव योग्यपणी तुमी दिता आसतना हांव तुमचे मदें हजर जातलो आनी तुमकां आशिर्वादांनी भरतलो. तर आतां आमी मटव्यान आयकया, वेळ जावन आयलो देखून मटव्यान तुमकां सांगता आयकया. आतां 5 संगत्यो या 4 संगत्यो
इम्पॉर्टंट सांगत्यो. देव कसो येता. आता नव्या सल्ल्यांत देव कसो आमच्या मध्ये हजर असता. आत्मीक रितीन पवित्र आत्म्याद्वारे तो हजर असता. पण आमच्या मध्ये हजर जातना पवित्र विशेषण पवित्र सभेंत आम्ही इगर्जेंत पवित्र सभेन मेळट आसतना या तुम्ही अशे रेती रिवानी करूंक मेळट आसतना देव कसो पवित्र सभेचो जेजू पवित्र सभेचे मस्तक आम्ही ताच्या कुडीचे संदे तो आमचे मस्तक तो थंय त्या घरचो धनी कसो येता तसो येता. पवित्र सभेचो धनी जावन तो येता. लॉर्ड अँड मास्टर प्रोप्रायटर ओनर ऑफ द हाऊस घरचो धनी कसो तो येता आणि आपल्या शाळ्यान आपल्या परजेक तो पळयता. आपल्या परजेतय संतोष पावता. म्हजी परज म्हाका कितले बरें आनंद करतात. संतोष पावता तो. होय मगाच्या न्हू आमी सकाळी मेळून न्हय मनशांनी बांदिल्ल्या त्या फातराच्या मंदिरांत बघार आमीच जेजू सांगता जेजू मुल्या फातर जाता. आमी मुल्या फातराचे आमी बाकी जिवंत फातर जाता. आमी एक आत्मीक मंदिर जाता आणि आमचे मध्ये देव खुद्द हजर असता. पळया पहिल्या पेद्रूचें पत्र 2 अध्याय 5वें वचन तिके वाचवे. पहिलो पेद्रूचें पत्र 2 अध्याय 5वें वचन. देखून एकात्मिक देवाळ उबारूंक एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. देवाक मानता तसली आत्मीक बलिदाना जेजू जेजू क्रिस्ता मारिफात भेटोवन दिवचे. एक पवित्र याजक वर्ग आमी जाय. तुम्ही जाय. वय आम्ही पवित्र याजक वर्ग जेजू सांगता एकवटून जेजू सांगता एकूड एकात्म जावन आमकांचे बलिदान कशें भेटयतना देवाचे थंय म्हणटा वय कितें म्हणटा बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 21:4 तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडतलो. तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडतलो. मरण वा विळाप रडणे वा दूख आनीक आसची ना. 5वें वचन. ते सिंहासनार बसल्यान म्हणलें पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचता. उपरांत ताणें म्हणलें ह्या सर संगती विशयांत बरय. ही म्हजी उतरां सत आनी पातयेणेची. 6वें वचन. आनी ताणें म्हणलें ही उतरां येदोळूच जारी जाल्यात. हांव अल्फा आनी ओमेगा आरंभ आनी अंत. कोणीय ताणें ता जाल्यार. 3रे वचन आतां जाल्यार देवाच्या बिडार मनशा मदें जालें. आतां कोणी मनशा मध्ये देवाचें बिडार जालें. तांचे मध्ये रावतलो या आत्मीक मंदिरान. पळया मगाच्या न्हू केदार आमी जिवंत फातर जावन जेजू सांगता आत्मीक देवाळ जावन आराधन करता. एक जिवंत पवित्र सासणीक सुगंध बलिदान जावन आमकांच भेटयता. थंय देव बाप देव पुत पवित्र आत्मो हजर असता. आमच्या मध्ये हजर असून आमकां आशिर्वादान पडटा. पळया हे जावन आसा देवाची हाजराती आमकां. दुसरें जावन देव एक बापय कसो आमचे मध्ये हजर जाता. एक बापय आमचो बापय जावन अशेंच येना तो. मोगाच्या न्हू 2 Corinthians chapter 6:18 वाच. 2 Corinthians हांव तुमचो बाप जातलो आनी तुमी म्हजी भुरगीं जातले. आनी तुमी म्हजी भुरगीं जातले. पळया आतां देव आमचे मध्ये हजर जातना आमचो बाप जावन हजर. एक बापय मोगाळ बापय मोगाचें न्हू. पळया Psalm 132:15 14-15 वाच. हे म्हजें शाश्वत निवासस्थान. वस्ती करतलो. हे म्हाका जाय आसलें. मुखार 15वें वचन.
सियोनाच्या वरावाचेर भरपूर आशीर्वाद भरपूर आशीर्वाद घालतलो, तांच्या दुबळ्यांक जेवंक खावंक दिवन दादोशी करतलो. पळया मोगाचे न्हू, आमचो देव येतलो व्हरतो देव, महान देव, स्वर्ग संवसाराचो रचणार, ताका असाध्य म्हणलें कांयच ना. तो देव आपल्या भुरग्यांक गरीब रावंक सोदता. उतरां आयकतना मागा मोगाच्या तुमकां फायनान्शियल ब्लेसिंग जाय, कामां नातल्यांक कामां जाय, बिझनस लुकसाण जाल्ल्यांक बिझनस आशिर्वादीत जावंक जाय. कितें तुमचें फायनान्शियल गरज आसा उचारा. पळय आयका देव कितें म्हणटा. तांच्या दुबळ्या धाकट्यांक भरपूर खाणाचो वारव दिवन हांव हें करतलो. आपल्या भुरग्यांनी उपास पडिल्लें नाका ताका. पळय आत्मीक रितीन सयत जॉन चॅप्टर 21 वर्स 5 वाच. John chapter 21 verse 5. इश्टानो काहीतरी मासळी पडल्यागी म्हण तांचे लागीं तो विचारी तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. कांयच ना म्हणून जाप दिली. झाड दोणीचे उजवे बगले मुखार वाच. ते येताना कितें आसता थंय. दीस उजवाडून येताना थंयच थंय जेजून थंय उजो जाल्लो. थंय तुमकां गोत्तसो थंय कितें जाता. जेजू थंय ते येतात. थंय एक उजो जायल्लो आसता, ताचेर बाकरी दवरलेले आसतात आनी जेजू तांकां मॉर्निंग ब्रेकफास्ट दिता. पळया मोगाचे न्हू, देव आमकां आत्मीक खाण जावन आपल्याचें मांस आनी रगत आमकां दिता. खंयचे वचन 8 आनी 9 21 8 आनी 9 हें आमकां आयकूंक मेळटा. मोगाचे न्हू, पळया देव आत्मीक खाण आमकां आमच्या आत्मीक खाणी दिता, स्वर्गाचो लौकिकी दिता. Psalm 145, 15, 16, 17, 18 वाचल्यार आपल्याक उलो मारतल्याक सर्वांक तो लागीं आसा. तांकां आशिल्लें, तांकां भरपूर खाण जेवण दिता. मोगाच्यान आमकां कांयच उणें ना. जर तर आमी अशें ह्या देवा आमच्या जेजूचें, आमच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याचें त्रिएक देवाचें आराधन करता सारक्या रितीन, तो आमकां जतन घेता आनी आमकां जाय जाल्लें हरयेकी दिता. तिसरें जावन जेजू येता बरो गवळी जावन आपल्या शेळयांची जतनकाणी घेता. आमी ताचे चरवाच्यो शेळयो, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो, आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. तो येवन कितें म्हणटा. एजेकिएल चॅप्टर 34 आमकां आयकूंक मेळटा. जेजू आपल्या त्या शेळयांक सांडून गेल्यांक त्या मारेकार दिसा, त्या काळो अंधकार पडलो तो दीस, वारें वादळ मोडां भरलीं, त्या दिसा शेळयो दुस्पटल्ल्यो. त्या दुस्पटिल्ल्या शेळयांक तो एकठांय करता, लागीं हाडटा. तांचे पांय मोडल्यात, तांचे हात हें जाल्यात. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. वेळ जालो गी बाये, कन्क्लूड करयांगे. ओके. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ओके ब्रदर. कन्क्लूड करया. जेजू येवन आमकां गूण करता. पिडा शिडा तुमची गूण जाता. आमचे मदें तो खुद्द आदर आसता. नेक्स्ट तो इश्टा बरी येता. वय हें उतार आमच्या जिवितान जारी जावन दी. आमकां सगळ्यांकी देवाचें प्रेझेन्स इम्पॉर्टंट. त्या सर्वेस्वराक हांव म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या सांगाता आसतना म्हाका कांयच उणें ना. वय त्या देखून ह्या उतरा प्रकार हें उतार सतमान्या. ह्या उतरा प्रकार देवाची हजरत आमकां फोव जावन दी आनी ह्या उतरा प्रकार आमकां आशिर्वादां फोव जावन दी. हेंच म्हजें मागणें तुमकां सर्वांक. देव बरें रात दिवं. सर्वांक बरें मागता. तुमचे ह्या घडये तुमकां तुमी मागचे हिलिंग्स, तुमी मागचे आशिर्वादां, कितेंय तुमी मागतात तें सर्व देव बाप आपल्या पुता खातीर दयेन फोव करून दी. आमेन, आमेन, आमेन. थँक्यू ब्रदर. मस्त देव बरें करूं तुमकां. ह्या रातीच्या वेळार तुमचो टायम तुम्ही आमच्या खातीर दिलो. देवाच्या उतराची समजणी दिली. देव बरें करूं. गुड नाईट ब्रदर. गुड नाईट. गुड नाईट. गुड नाईट. थँक्यू ब्रदर दीपक.
गुड नाईट. गुड नाईट. गुड नाईट.